दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त रामदास माऊली दया करी रामदास माऊली वत्सा लागी धेनु जैसी वत्सा लागी धेनु जैसी वत्सा लागी धेनु जैसी करी करुणा सावली गमाय माझी करी करुणा सावली गमाय माझी रामदास माऊली गमाय माझी रामदास माऊली। मदंत पाहू नको त्वरित ये मदंत पाहू नको त्वरित ये मदंत पाहू नको त्वरित ये उचलित पाऊली गमाय माझी ये उचलित पाऊली गमाय माझी रामदास माऊली गमाय माझी रामदास माऊली। जय राम आत्मजतन यावरी जय राम आत्मजतन यावरी करी सुख कर कर सावली गमाय माझी
रामदास माऊली ग माय माझी, रामदास माऊली दया करी, रामदास माऊली. जय जय रघुवीर समर्थ, जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम. श्रोते हो, ह्या कार्यांतून एक नमुन्या आनंद येता असं नवविधा भक्ती थाय आम्ही आयली त्यावेळी आजी गेलपंता एक सांगले नवविधा भक्तीचे की तांतू त्या चौकांत आमी येवंका म्हूण. त्या दृश्टीन कसली साधन करका, डूज अँड डोंट्स हांगा आमकां मनाचे श्लोकांतून आमी 2 श्लोक घेवया. कसले केल्यार तें जायना हें तांणी सांगलें. समर्थ म्हणटा ती गेलपंत कल जाल्लें, अति मूढ त्या दृढ बुद्धी असेना, अति काम त्या राम चित्ती वसेना, अति लोभ त्या क्षोभ होईल जाणा, अति विषयी सर्वदा दैन्यवाणा. जय जय रघुवीर समर्थ. सगळ्याचे अति टाळका. अति केले की सीता म्हळ्यार सँक्टिटी, आमगेल मनाची सँक्टिटीच वता. तो अहंकार राव आणू तिका घेवन वता, पाड पडलेलो खंय व्हरून दवरता म्हणून पत्त लागना आमकां. त्या खातीर सगळ्याचे अतिची अति म्हळ्यार टाळका. अति लोभ आसूं नये, अति इच्छा आसूं नये, अति मूर्ख जावं नये. प्रत्येक मनशांत एक मूर्ख आसता आनी सुजाण आसता, जाल्यार जाणून बुजून मूर्खपण आमी पांघरून घेवं नये. तशी अति लोभ आसूं नये, अति विशय आसूं नये. तर कशी आसका तांणी सांगलें भक्ती आसका न्ही. आमी ते फॉरेना वचूलता वळेक म्हणटा ते डिस्ने वर्ल्ड की कल की पळोवनच्या वचूलेले बा एडवेंचर लँड खंय. तरी एक कडेन अशी आमकां राबयतात की ना, म्हाका नवीन आशिल्लें तें घट्टी धोर म्हणून. त्या वेळार हँडल आनी सगळें अशें अशें हालतालें पळयलें कळ्ळें. आनी तें जेन्ना चालू जालें गर 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 फिरलें आनी पांया मुळा जमीन काण घालताली, जमीनच काण घाली. म्हळ्यार एका नमुन्यान अशी हें जालें बापरे. पण अजिबात आमी पड न्ही ती. कित्याक म्हळ्यार ते सेंट्रिफ्युगल फोर्स आसता ताका, तेमीक पड न्ही ते. तर हांगा कल जाता आमी संवसारांतू आमगेल तशी जाता. आमी जे इतले म्हळ्यार अति काम, अति लोभ, अति सगळें आसून आमी जे वागतात न्ही, ताजे मीत कल जाता एक नमुन्याचे झिंग अशी चडता, अशी 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 मुळाचे बूड काण घेतिल्ले देवाने आमकां कळ नासूं न्हय. आनी आमकां दिसता आमी पडना ती म्हूण, पडना ती म्हूण. जाल्यार मृत्यू समयार कळटा की आमी खोल खड्ड्यान पडल्या ती. तावळे अति केलें न्ही ते सांगतात नको दैन्यवाणे, जिणे भक्ती उणे, अति मूर्ख त्या सर्वदा दुःख दुणे, धरी रे मना आदरे प्रीती रामी, नको वासना हे मधामी विरामी. आता हांगा ते सांगतात दैन्यवाणे. आतां लौकीक दृश्टीने आत्ताचे चेडवांक विचारा ती, तुले पयसो सुद्दां ना, एकल्याक श्रीमंतीचेरी न्हय गरिबीचेरी निबंध बरोवनचे सांगे खंय स्कुलांत. आतां सगळे स्कूलय बंद आसत म्हणा. तर त्या वेळार सांसान चेडवांक कलेपुणी सांगतालीं बरोवन हाडी म्हणून. तर तो श्रीमंतागेल चल्लो ताणी गरिबी म्हूण पळयनीची. तर ताणें निबंधांत कल बरोवंका मगल आवस बापूस अगदी गरीब आसती, तांचल्यागी कार आसती तिवय अगदी कार गरीब, त्या कारा शोफर आसत तेवय अगदी गरीब आसती, तांचल्या कले ना. तशी बाकीच्या लागीं स कार आसत, आमचल्या 4 कार आसती, तेमी गरीब आसती. आमकां कल जायते हें पण मगल अम्मा पप्पा आमकां पयशे दिना ती हातांतू म्हणून आमी गरीब आसती. सगळें एकूण गरिबीचेर हेंच म्हळ्यार गरिबी म्हळ्यार कसली म्हूण तांकां कळना ती ती. तशी आमकां भक्ती म्हळ्यार कसलें, देव म्हळ्यार कसलें, देव म्हूण एक आसता, आमचे पेक्षा एक उच्च शक्ती आसच हें आमकां खिजगणटींतू आसना. तेमीत कल जाता की आमी आमगेल्याच हाजे प्रमाण झिंगतची
त्या पैशाचे एक झिंग येता आणि तांतूय गेल फंत हांव एक फंत सांगिल्लें की लक्ष्मीने एक घर आणतून 99 मोहर दवरलेली एक पिशवी घाली त्या मनशान मोजून पडले एक कमी अस म्हणना पडे ते एक कमावच्याक तो झटच्या लागलो कोण 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 कोर न्हू तशीच कडे कसले केल्ले म्हळ्यार एक एक फंत आमी तशी करतात मस्त अति लोभ असता न्ही पयशे कमायले रिकरींग काडलें ताजे फिक्स डिपॉझिट केल्लें ताज्यांनी हांत गुंतय भरपूर पयशे केले हां एक राशी कपडे जाले आनी उबडास खंयच करचो अयो आमी सान आसतना आमतले कल्ले नाशिल्ले आमी गरीब आशिल्लीं म्हणून हे इतले घेतले म्हण अरे पण तुका घाल घेवच्या जावची तितले पुणी घे न्ही दवरू जाग ना तरी की तितले घेवचे हां आणि नंतर कल केले सगळे केले आणि ते जाय ती ते दवरच्या फर्निचर जायी म्हण आनी फर्निचर घेतले फर्निचर दवरच्या जाग ना म्हण आनी व्हड जाग घेतली म्हळ्यार मातशी आमगेल वेळार आमी सान नासन कल आशिल्लें आमगेल आवसुगेलें शिकवण आशिल्ली की हात तुळून पळोवन पांय निडूंक का म्हण आतां तशी न्ही आमी पांय निडूनच्या गेल्यार हात तुळ कमी पडल्यार आमी हात तुळ व्हड घेतात पूण पांय एडजस्ट करूंक पळयना ती तशी आमगेल जाता हां तर ह्या हातू आमी जायी म्हूण आमी करता वचूल्यार आमगेले म्हळ्यार कमायले यंग आसतना कमायलें ठीक आसा ताजे नंतर सुद्दां कसले उपभोग घेवया एक तीर्थयात्रे वचच्या हांग वचच्या मस्त जाणांक मनान तेन्ना खंय वचूंक थोडे लोक अशे आसता ती की ताकद आसतनाची हिमालयान थंय वचून येता ती हां आनी ताजे आनंद घेता ती बाकीच कल म्हणटा ती आत्तां एकल्यान तर सांगलें मगल जवळ जवळ 1 कोटी रुपये जावो ती कड्डेर हांव कसले तुमगेल पंढरपूर आनी हें म्हणून हांव डायरेक्ट हिमालयान तूं वता तप करूंक अरे बाबा तुका हांगा 2 स्वेटर घालून बसता मे म्हयन्यान सुद्दां हिमालयांत वचचें साध्य आसलें ताका त्या वेळार तर ताजे पेक्षा आतां जेन्ना तुका वचूं जाता तावळ वचून यो मस्त जाणां बरेची हां एक अशी म्हळ्यार आमगेलेच आमी सांगू नये मगल बामण 65 वर्सां आसता हिमालयांत वचून आयलो ते ग्लेशियर की पळोवन आयलो हें केलें आनी सगळे हातूंत त्या यात्रेचो एक आनंद घेवन आयलो अशी 3 वर्सां चमकून पदयात्रा केली 4 पण पदयात्रा केली 3 पण शिर्डीक आणि 4थी पण आमगेल्या स्वाम्यांनी आयोजीत केलेली पदयात्रा अशी 4 पदयात्रा जाली ताव वळखल जाता आमकां दांत आसा ती चण आसा ती त्या वेळार खावन घेवंका तर त्या वेळार खाय न्ही तर आत्तां भंय जायना पण खंय वचूं जायना कडेन केन्ना वचचें आनी अपरिग्रह म्हणटात ते कल खातीर हे कोण पयस साठोवन ते टिकोवंक म्हळ खातीर ताजे सगळे वगाती करता बसशान तूं रामागल नांव घेवच्या वेळ खंय आसा आमकां वेळूच ना तेमी ती समर्थ सांगता ती नको अशी दैन्यवाणी जीवन नाका हां आत्तां चेडवा विचारलें अयो तुमचल्या कारय ना हां म्हाका एकल्यान सांगलें की एक फंत कल की रिक्षा मेळनाशिल्ली कडेन मेळ्ळी म्हूण जाली तो रिक्षावालो म्हाका सांगता कारान वचचें हांव म्हळें ना नाही तू म्हाका आमी कार ना म्हूण म्हळें तर ताका विश्वास बसना ड्रायव्हर तुका ड्रायव्हिंग येना जाल्यार ड्रायव्हर दवर येद हांव म्हळें मगल कारची ना तावळ ड्रायव्हर दवरून उपयोग कसलो हां ताका आश्चर्य दिसलें तुमी इतले हांतू राबता ती खंयचे टॉवरांत राबता तुमचल्या कार ना अशी म्हळ्यार दे कांट इवन इमॅजीन की कार नातील कशी जगता ती म्हणून टी व्ही नातील कशी जगता ती मोबायल नातील कशी जगता ती हां अशें सगळें म्हळ्यार ते तुमी अगदी दीन जालें ती दैन्यवाणी जिणे तुमी जगता ती स्टील मल्ले जे हॅप्पीनेस आसा न्ही तें कारवारलेलें ना अशें म्हाका दिसता इत्या म्हळ्यार म्हाका कले जे सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो करील तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे तर आम्ही सगळं करता ती मस्त कष्ट काढले आतांय काढता असं ती जाल्यार खंय की बसचें अधिष्ठान आसा न्ही तें भक्तीच अधिष्ठान आसा ताका आता हृदय चौफाळून या बरे वरती बैसव पाऊले श्री गुरुची खंय तर श्री गुरुची पाऊल हृदयान दवरल्यान ती आनी ताका साक्षी दवरून आमी संसार करतात संसार करचे कष्ट हां
तांतूय भक्ती ना जाल्यार तो दीन दीन केन्ना जाता अगदी मोर उपडता न्ही तावळे कल्ल कोरक सुचना तोंडान देवाल नांव येना धड दृढ बुद्धी असना आणि असले मूर्ख अति मूर्ख हातूं एक कोणकी काणी सांगिल्ली असं सांगता दृश्टांत म्हणून दोग जाण मित्र मित्र न्हय ते मित्र नंतर जाले एक तो भोव बुदवन म्हणून घेतालो जाल्यार मूर्ख आशिल्लो तो वचून खंय की रस्तो चुकून खंय की वचूलो कडेन ताका कोणेय दिसना ती मार्ग विचारच्याक तर एकलो मेळ्ळो म्हूण जालो तर ताणें ताका विचारलें हें अमूक गांव खंय आसा तर तो म्हणालो हांव त्याच गांवा भायर सरला यो हांव तुका घेवन वता रानांत थंय रस्तो आशिल्लो एक थोडे पाऊल वाट आशिल्ली बैलगाड्यो हें तें मात्र वताले थंय आनी कसलें वचनाशिल्लें तर तो घेवन वचूं भायर सरलो वचूले हे दोग जाणे सांगात ताका विश्वास दवरपाची मागीर ताका रस्तो गोतना म्हणा पण हाका विचारपाची जाल्यार निदान विश्वास सम दवरचो न्हय थंय कल जालें वतना ते बैलगाडी वताले न्ही ते बैलांनी शेण घालेलें आशिल्लें दिसता आनी दोग जाणांक लक्षां वचनी की सांज जालेली ते फचक्कन तांतूं पांय पडलो दोगांक गेलो पांय पडलो तर एकल्यान कल केलें बाजूक एक पावसाळ दिवस आशिल्ले थंय ते थोडे उदक अशी व्हांवत आशिल्लें खोलगट हांता तर तो दुसरो बुदवंत आशिल्लो तो वचूलो पांय तांत तशी हें केलें चप्पल कांड दवरली आनी चप्पल घालून सुद्दां पांय धुल्ले चप्पल कांडोवन परत कल की हाक फातराक घासले परत धुल्ले परत चप्पल घालून न्हू स्वच्छ जालें आनी तें उदक व्हांवत आशिल्लें ती घाण सुद्दां वचुली जाल्यार हो मनुश्य भोव बुदवंत न्ही अति मूर्ख तो अति बुदवंत आशिल्लो केन्ना अति मूर्ख आसता तशी खरे मूर्ख थोडोसो असल्यार ताका सुदारचो जाता जाल्यार अति मूर्ख आपण भोव बुदवंत म्हणटल्याक ताका दिसलें नाही नाही कल्ले वा लागलें कल की लागलेशें दिसता म्हण पांय अशी वयर करून केलेच की आधार घेवन एक झाडाक अशें टेकून अशें करून अशें बट्टान अशें करून पळयलें कसलें स अशें करून ताजें परमळ पळोवचें य कल की येस बा म्हण अशी पुण्याक आनी मुखार हांव सांगना मगर पप्पा सांगता बुदवंता 3 कडेन असले काणी आसा तसले हे बुदवंत अति मूर्ख असल्यांक सर्वदा दुःखच मेळटा अरे तुमकां तुगल घार थंय पावन दिवच्या तयार जाला तागल बुदवंतपणाचेर थोडो विश्वास दवर की तो तुगल मुखार पांय धुवन समो गमटे करून वचूलो तुका हें बुदवंतपण सांगलें कोणें तरी असलेच मूर्खपणा म्हळ्यार हें अशें एक दृश्टांत म्हूण सांगलो जाल्यार आमी न्ही दैन्यवाण जीण जगतात सगळें आसता जाल्यार एट ए पर्टिक्युलर टायम आमकां चड आसता ती जाल्यार दांत आसना ती खावच्याक एक पाप खारुताई एक सानी खारी आमकां खारी गेले ते रामान ती फाटी थन हात ताळलेलो आनी हें केलेलें ती पूल बांदच्या मदत केली ती एक काणी वता जाल्यार अनेक काणी आसा ती खार सान पाप अशी तिका दिसताली आपणें केलें पूण काम करका म्हणून ती वल्ली जाताली की ना खंय पूण उदकांतू आनी ते माती दवरलेली न्ही थंय अशी लोळटाली तिगेल आंगाक माती लागली की ती वचून त्या झाडा छाजेर बसताली आनी फटफट 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 करताली ती माती सगळी थंय हें जाताली अशी कितलीशी माती जमत आसतली जाल्यार तो कौतुकान माळी पळयता आशिल्लो तोची मालक ताजो तर ताका कौतूक दिसलें त्या खारुताई 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 हांग यो त्या खारुताई पाळीव आशिल्ली तिका कळटालें हें पळय तरी हांव तुका न्ही तूं अशी एक झाडाक इतली मेहनत घेवन कितली मेहनत घेतली तुवें हांव तूं जर अशी केल्या मगत सगळे झाडांक जर तूं अशी माती घाल्यार प्रत्येक झाडा खातीर हांव एक तुका अक्रोड दिता अक्रोड आनी तें तूं कटकन चाव भितर जे मगज आसता पळय भोव टेस्टी आसता तूं खावन पळय निशी दिसता न्ही म्हणून आनी सान कुडको तिका खावंक दिलो तिका रुची लागली थोडे तिका दिसलें रे वा म्हणून ती पाप दीस रात्र एकडे करून ते इतलें झाड ते करता 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 म्हानतार जाली ती इतली म्हानतार जाली अक्रोडांची राशी भरली म्हळ्यार आतां अक्रोड खावच्या वेळ घालेल्या न्ही तितली माती कमी भरलेली जातली न्ही म्हणून तिने माती भरची काही काम बंद करनी आनी अक्रोड जाय म्हणून सगळं वट्ट करून दवरले आनी शेवटी खावची वेळ येता तावळ तिगल तोंडान दांत ना ती पाप कसली ना आनी तशी मरून गेली तशी आमगे दैन्यवाणें जिणें जाता इत्या म्हळ्यार अख्खा वेळ आमी लौकिकाचेर प्रपंच कोर न्हय म्हणनात कोरका जाल्यार हो नमून न्हय बा की रामा नांव घेवचें आमकां वेळ आसूं न्हय जो आमकां दिता आस थोडो वेळ पूण ताजे खातीर काडका तें मितकल जाता अशी जर अति मूर्ख आसल्यार
ताका केन्नाय डब्बल दुख्ख जाता. एक तर प्रपंचा दुख्खाची आणि शिवाय आमगेल मूर्खपणाच्यानी दुख्ख असता. तेमी ती समर्थांक सांगता, धरे रे मना आदरे प्रीती रामी. राम म्हळ्यार हें जें चैतन्य तुगेल भितर जें आसा, तुगेल भितर हें सगळें तूं कल्ल्या करता. अक्रोडकल खातीर खावचें आसा तुका, बरें लागता म्हणून. बरें लागल्या कल जाता, आनंद जाता म्हणून. तर आत्ताची तुका आनंद जर मेळटा, ते आनंद कोण दिता आसत जाल्यार पळ न्ही. हांव खारूत इल्लें उदाहरण हांगा राबया. पण आमी मनुश्य म्हणून आमकां कल्पक बुद्धी दिल्या, बुद्धी दिल्या देवाने. आमी कितले आमी विचार करतात वे, नित्य कलेसो अनित्य कलेसो. आमी कितले काम केले तरी एक ना एक दिवस आमी थकची आसा ती. तेमी ती आत्तां धर न्हू, तो जो राम आमकां सगळें पुरयता. आमकां नोकरीतान लायली. आतां हांव बँकान काम करताली, नोकरीतान लायली, पेन्शन ताणें दिवयलें. आतां कोणाकय बरं ना जाल्यार ताबडतोब त्या रामागेल ध्यान आशिल्ली ती म्हाका ताजो जास्ती त्रास जायना. आपोआप परिस्थिती बदलता, सुधारता, सगळें समज जाता. तेमी ती विंगड त्रास जायना. नको वासना हेम धामी विरामी. तरी समर्थ सांगता ती असले नमन्या वासन नाक्क बा, भोव चड हांन तूं गुंतचें. आनी भांगरा घर केलें जाल्यार आराम करका म्हणून. आराम केलो, एका विचार हय कितलो व्हड घर. एक मनुश्य ताका 15 खोल्यांचें घर. कितलो खोल्यान न्हिदतलो तो. एक बेड 25,000 तागेल नुस्तें मांचार 15,000 बेड. ताजेर आनी डनलो पिलो हें तें. जालें तर ते पयशे कमोवच्याक इतले बरें वायट उद्योग केलेले न्ही. ह्यो देवा म्हाका पकडल्यार कल जातलें म्हण एक नमन्या भंय आशिल्ली ती. रात्री न्हीद पडना. शेवटी देवाल नांव तरी यानाची, पण निदान न्हीद पण तरी आराम मेळका त्या मनशाक तें मेळना. तें गेलें. तावळी विरामी म्हळ्यार हांवें विराम मेळका, आराम मेळका म्हण हें केलें. हेमधामी विरामी. ताजो दुसरो एक अर्थ म्हळ्यार विरामी म्हळ्यार रामरहित जें घर आसा. भांगराचें आशिल्लें तर तें जर रामरहित आसत ताजो उपयोग ना. ताजो उपयोग ना. तें भक्ती उणें जिणें दैन्यवाणें. नको रे बाबा अशी समर्थ सांगता ती. दुसरे हांतू श्लोकांत ते सांगतात, नव्हे सार संसार हा घोर आहे, मना सज्जना सत्य शोधून पाहे. जनी विष खाता पुढे सुख कैचे, करी रे मना ध्यान या राघवाचे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता घोर संसार, घोर म्हळ्यार कलें आमगेली ही सांगताली कोणी संत बहिणाबाईन म्हळ्या, अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी मिळते भाकर. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके तवा मिळते भाकर. तशी पहिले हातात चटकी लागता ती तावळे भाकरी बांजून येता. उज्जाक भिवन राबल्या कोणाकय रांदप करूं जायना. मागशी हांव अशी लग्ना पयलीं म्हाका भयंकर उज्याच भंय दिसतालें. अशी कले हाड म्हणटरे अशी धरताली. मग भाव सांगता तूं बामणा उपास घालतलो भोवतेक म्हणून. जाल्यार आतां सगळें शिकली. म्हळ्यार आई म्हणटा, आईने तशी धरली की हांव म्हणटालें तूं भंय दिसना म्हणून. त्यावेळी ती म्हणटाली की ना म्हाका उज्ज भिता म्हणून. तशी संसार हो करचो म्हळ्यार उज्जा भिवन चलना. घोर आसता तरी काही सार ना तातूंत. कळ्ळें म्हळ्यार संसार संसार ती संसार. आज आशिल्ली फाय आसना, फाय आशिल्ली पर आसना. परिस्थिती मनुष्य बदलता, ती संसारांतली परिस्थिती बदलता. आमगेल पयशाची आवक जावक तें बदलता. आमगेल चेडो बाळ हड्ड जाता ती तांगेल वागणूक बदलता. सगळें बदलतेंच आसता. कोण हड्ड जाता ती म्हातार जाता, ती म्हातार जाता ती मोर वता, ती तांगेल वियोग जाता. हे सगळं हो घोर संसार. मना सज्जना सत्य शोधून पाहे, जनी विष खाता पुढे सुख कैचे, करी रे मना ध्यान या राघवाचे. जय जय रघुवीर समर्थ. मन सज्जन ना जाल्यार त्या मनने अगदी चंचल जाल्यार हे मनानेच आमकां सगळो प्रवास करचो मंडळी. तेमी ती त्या ब्लॉटिंग पेपरावर आसकी ना, खंयचे हांतू संपर्क केल्लो ते येवन ताका खिचता. खिचून सद्याक प्रपंची मनशांगेल तरी
प्रपंचान तूं हें टिपलें तें टिपलें मस्त पयस कमायलो मस्त कल म्हणटात ताका प्रख्यात जाली लोकेशणां वित्तेशणां सगळें बामणाले बायलेने एकमेकांक चेडवांक सगळें केल्लें तांगेलें शिक्षण केली कडे ती चेडवां हड्ड जावन आमकां विचारता ती तुमी तुमगेलें कर्तव्य केलें बारी हडकल केलें म्हणून म्हळ्यार असलें सगळें आमकां फळ मेळ्ळें. तर असले वेळार सत्य सोदून पळय मना सज्जना तूं सत्य सोदून पळय कल्या म्हळ्यार तूं तांगेलें शिक्षण जावंका तांगेलें हें जावंका तें जावंका म्हाका अमूक जावंका तमूक जावंका कसलेंय समाधान म्हणून ना. आशिल्ल्यान समाधान मानून राबचें ही वृत्तीच ना. तेमी तेकल जाता ताजी एक झिंग चडटा. जशी दारू पितल मनशाक झिंग चडटा तशी हें न्ही विश अशें जाता. हे लौकीक जो आसा तो एक ठरावीक लेवल थंय ठीक आसा घोमटे कोण राबली केल्लें तशें सगळें जाल्यार ना जाल्यार कल जाता विश खालेल वर ताजी इतलें आनी जायी म्हणटात न्ही आनी ते नाका ते स्कोर नाका म्हणल्यार ते सांगतल्यांचेर इतलो खोप येता तूं कळकळटा अशी एका नमन्या खूप येता म्हळ्यार आनी कोणाकय लोकांक तुच्छ आपण म्हळ्यार होडू आपणालें इतलें हें आसा इतलें तें आसा हाजे हम्मीक येता. हें एक नमने विश तें स्लो पॉयजनींग तें विश चडटल्याक बाकी विश कोणी सरपान चाबल्यार ते लोक मरून वता ती विश चडली की हें तशें न्ही हें विश म्हळ्यार स्लो पॉयजनींग तें कळनाची आनी तें मतीमंद शें जाता ती मतीमंद म्हळ्यार तांकां कसलें करतात तांगेल तांकां कळना आनी वाट्टेल तांकां उलट उत्तर दिता ती तांकां तुच्छ करून गर्वान सगळ्या लागीं वायटपण घेता ती कडे अंती तसले मनशाक करे जाल्यार कोणेय मदतीक येना ती तावळी सूख खंयची तुका मानतारपणान तुका कोण येता पळोवच्याक तूं एकडें केल्लें पयस काय नुस्तें येना म्हाका पळय म्हाका तूं म्हाका इतलें नीग केलें हांव तुका येता म्हणून नुस्तें पयशान कोणें पळयना ती पयशादिकान पळयता ती आई लोक सुद्दां आनी पयशादिकान पळोवन मानताऱ्याक कलेपणी करूंक म्हूण पळयता ती जाल्यार मना पासून प्रितीन करना प्रितीन करतल तो एक राम मात्र तेमी ती ते सांगता ती हे देवा हे मना हे सज्जना अरे ध्यान राघवाल ध्यान करी रे मना केन्ना पूण ध्यान करी ध्यान म्हळ्यार कल्लें ध्यान म्हळ्यार अशी हें करून बसली पण एक दिवसांतल्यान 4-5 पंत पुणी मगल स्वता खातीर कल्लो पूण वेळ हांव काडका हांव हो विचार करता की म्हळ्यार हो विचार करता की हांव इतले जाणां खातीर इतलें करता हांव मगल स्वता खातीर कसलें करता असो मगल स्वता समाधाना खातीर हांव कल करता मगल भितर जो आत्म बसला परमात्मा बसला ताल्ल्याक हांव संवाद सादचे खातीर कल करता ध्यान म्हळ्यार काही ना टू गेट कनेक्टेड कशी कनेक्ट जावचें तरी एक तर नामस्मरण कोण कनेक्ट जाता येतन वतन सतत नाम घेवचें पण तें यांत्रीक जाल्यार ताजो उपयोग जायना त्या खातीर एक दिवसा फालफाल्यार उठावन जर बसलें तरी कोणें बेल्ल करना ती दुधवाल तितली बेगी येना कोणें फोन करना ती म्हळ्यार सगळे जाण सूर्यवंशी लोक घरचे सूर्य माथ्यार येसर उठयनात तेमी कोणें डिस्टर्ब करना ती असले वेळार एक देवाल्याक दीव लायलो मना पासून पांय पडली एक 5 मिनीट काय जायना तागेलें नाम घेत बसली आपणाल्या हाताल्या पळयलें हे देवा कितलें तूं म्हाका अशें जीवन दवरल्या हेल हार्टी दवरल्या इतलें कोरोनाची इतलें भायर सगळें चल्ल्या तरीके टच उड जाल्यार म्हाका कलें जायन येदोळच्याक आनी जाल्ले तरीके तूं पळोवन घेतलो म्हळ्यार खात्री आसा आमकां तें कोरोना वायरसाचें इंजेक्शन घेवचें आशिल्लें आप्यापी तें घडून आयलें ते मगल पाप एक मैत्रिणी तिन्ने आमकां बुक करून दिलें आराम वचून आमी घेवन आयली कडे पळयल्यार मस्त जाणांक अजुनूय मेळ्ळी खंय आतां ही कोणागल कृपा हें म्हणान तेमकां हांव केल्लें म्हूण मेळ्ळें तिन्ने केल्लें म्हूण मेळ्ळें अशी न्हय तिका प्रेरणा कोण दिल्ली तिगल हें कोण केल्लें तें कल्ल्याक म्हळ्यार आमी देवाण घेवाण आसता आमी तांचल्या बरें वागल्यार ती आमचलें बरें वागतात वय की न्ही आमी जर पयशा माज दाखयलो हें केलें कोणें आमकां पावना तेमी जनी विश खाता पुढे सूख आहे कैचे करी रे मना ध्यान या रामाचं प्रत्येकान तूं त्या देवागल हात पळोवका ध्यान करचें म्हळ्यार दोळ चिम्मी करून तागेलें नामस्मरण करचें आनी तें नामी गेल ध्यान करचें तातूंत कोणागल रूप मुखार हाडिल्लो कोणागल गुरूंगले एक फोटो दवरल्यार ताजे उडास करिल्लो
त्या गुरुल्याग आमी वचून तो तीर्थ घेतना तांगेल नजर कशी आशिल्ली, त्या नजरेन हांव तरी स्वाम्यान तीर्थ दितना हांव तांगेल दोळ्याल्या पळयता, त्या दोळ्यांत हांव प्रेमाच अशी वर्षाव जाता असले, हांव चिंब भिजून वता, चिंब भिजून वता. आनी म्हाका कसलें नाका, 1 मिनीट कले, अर्द मिनीट आमी थंय उबरल्ले आसता ती, पण तांतू जे पावता न्ही तें मस्त पावता. कळ्ळें म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता की एक मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. तो पावता म्हळ्यार तो लोकांक पावचे भक्तांक हो ताका स्वभाव आसा, तेमीच तो पावता. आमचेर उपकार करता म्हणूनय तो सगळ्यांकय पावता. तांतूय उगडास केल्यार तेणे ताबडतोब ये उचलीत पावली ग माय माझी, पायी कडावा वाजती चटचट, भक्तावरी धावली ग सद्गुरू माझी. दत्तराज माऊली, तशी दत्तराज माऊली येवन आमकां पावता. असले नमुन्याचें एक हें आसा, तेमी ती ध्यान करता. आनी ध्यान कितले पंत करता आतां तुमी कले शिकता ती. हांगा तांणी सांगलें संसार हा घोर आहे. तुम्ही हो घोर संसार करच्या कितले दिवसभर कितले कश्ट काडटा ती पयशे कमावच्याक. सकाळी उठवचें, खंय हें करचें, बाकी कोण कोण म्हळ्यार संवसार समज आमकां हेल्थ समज का म्हणून व्यायाम करता ती ठीक आसा, तें सगळें केल्लें. कडेन रांदप केलें, बायल तरी आमकां पट रांदप केलें, धांवन 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 ट्रेन पकडली, ऑफिसा वचुली. आतां वर्क फ्रॉम होम आसा, बट वी हॅव टू वर्क. बागलं बिगलं बंद करून घेवन त्या कॉम्प्युटरा मुखार दिवसभर मान मोडोशी काम केलें, सगळें केलें. तावळी हो घोर न्हय, घोर की न्ही, तर ताजे खातीर त्या वेळांत थोड वेळ जशे आमी मान्नेचे व्यायाम सांगल्यात, अशी 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 हालोवचें की मान धर नाशी, तशी मन धर नाशी आमी व्यायाम कल करचो, तरी रामागल ध्यान करचें, त्या देवागल ध्यान करचें. देवा फक्त देवा इतलें म्हणल्यार पुरो. ताका सगळें त म्हळ्यार ताक भात, दूद भात, दही भात आनी कसलें सगळें कळटा ताका. मसाला भात पुराय कळटा. जाल्यार म्हळ्यार देव आमचे पेक्षा बुदवंत आसा. आमकां दिसता आमी ताका गंडयतात म्हणून, पण तो ताका गंडोवच्या जायना आमकां. ही इज द ओन्ली थिंग. कळ्ळें म्हळ्यार आमी स्वताक फसोवच्या जायना, आनी तो देव हो आमगेले स्वता आमगो स्वरूप आसा, तेमी आमी ताका केन्नाय फसोवच्या जायना. जाल्यार हे इतले कश्ट काडून प्रपंच करता ती, तर तातूंत थोड वेळ एक दिवसा 4-5 पंत पुणी आमी देवा म्हूण म्हणल्यार तें ध्यान एक जाग्यार बसून केल्यार बरेंची. नाजाल्यार थोडे पुणी करका न्हय आमी. एक गायन शिकता, कले शिकूंक भायर सरली, क्लासाक घाल्ले आमी. कोण तबलो शिकता, कोण गायन शिकता, तरी कितले वेळ थंय आमी क्लासान ते टिचर जाल्यार बसता ती. थोड वेळ एक 15 मिनीट म्हणा, अर्द तास म्हणा, 1 तास म्हणा, जाल्यार आमी जर ताजो रियाजच कर न्ही, आमी मुखार वच कशी, ताजी प्रॅक्टीस करता की ना. तशी सकाळी 1 पंत आमी बसली, बरें ध्यान लागलें. ताजे नंतर प्रत्येक हातूंत तागेलो हात पळोवच्याक शिकता, ती नजर डेवलप करता. जशी मिंड आसता गायनांतून, भोव घमटें गायन जाता, घमटेंची अशी रागदारी आसता, आलाप आसता, ती सगळें करून समेर कशी येवचें हें शिकता. तशी सगळें करतना समेर येवचें म्हळ्यार रागवागल ध्यान. तें आमी कितले पंत करूं जाता तितले पंत करता मंडळी. आनी हाजे खातीर तांणी म्हळ्या की हांगा ध्यान तांणी न्ही एक पंत म्हळ्यार एक घुमटी काणी आसा. एक वृंदावनांतू नारद हें करतालो खंय, अशीच फिरतो आशिल्लो, तर एक गोपी अक्षरशा ध्यान लावन बशिल्ली, म्हळ्यार ट्रान्सांत वचूंक तिका ताणें हालोवन हालोवन जागूच प्रयत्न केलो. तावळी ती म्हणाली राबा हांव ध्यान करता आसा. तर ताणें कोणा ध्यान करता आसा, तर हांव श्री कृष्णाक ध्यान करता आसा. तावळी ताणें म्हणलें अयो कृष्ण तुमगेल्या गांवांत आसा, गोकुळांत तुका कसलें दिवचेंच पळय, तागेलो हांव पूज करता आसा म्हूण म्हणाली. तरी तूं ताकाच वचून कसलें दिना, हांगा बसून मानस पूजा करची तुका गरज कसली. जिवंत तो सगूण रूप घेवन हांगा आयला, ताका वचून सगळें दी न्ही तूं, ताका हार्डिसून घे हें कर. तेंच तरी प्रॉब्लेम आसा म्हणाली ती. कल्ल्याक सांग, हांव लग्न जालेली बायल मनीस आसा,
म्हाका तो प्रपंचच करू दिना. ताक घाटू बसल्यारी फाटी रेवन अशी अप घालता, म्हाका लोणी दिने म्हणून. आनी कल करू बसल्यारी अशी ते आकाशान पळयल्यारी ते ढग पळयल की तांत तोच मल्या हसता. आनी खंय लाट पळयल्यारी तांतून तो हसता, नांत येतकी म्हूण दिसता. अशी ताका म्हाका विसरच्याक जायना. हांव आज कल ध्यान करतस गो तसोय कृष्णा, म्हाका प्रपंच करचोस सायबा. तेमी ती तूं आतां तूं कशी विसरचें ही म्हाका कल शिकय म्हूण. म्हळ्यार हें उपराट ध्यान. म्हळ्यार ती इतली तांतू रममाण जाल्या, तिगल जीव प्राण कृष्ण जाला. ती आतां विसरची तिका शक्याची ना. तें इतलें आप्यापी ध्यान, म्हळ्यार तें विसरची जें ध्यान करता तांतू तिगले ती एक रूप जाता, तांतू आत्मनिवेदन भक्ती तिगल घडता. तरी हे जय जय रघुवीर समर्थ. तेमीत मना थोड वेळ पुणी संसार करतना राघवागल ध्यान कर रे बाळा म्हणून समर्थ सांगता ती. आतां आमी दासबोधाला वळया. आमगेले हें आशिल्लें न्ही, गेलपंतां आत्मनिवेदन भक्ती केलेली. आमगेले नवविधा भक्तीचे चल्ल्या बरोबर. भक्ती म्हळ्यार कसलें तें पळयलें आमी भगवंताने मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे म्हणटात. तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभाव. ते प्रभुगल गुणधर्म आमकां पावचे जाल्यार ते भक्ती म्हळ्यार आईगल प्रेम तो दिता. जाल्यार आमी चेरडू जावंक वचका म्हळ्यार मात्र तेणें प्रेम आमकां मेळटा वय कितें. ती भक्ती. त्या भक्तीचो हें आसा ती मार्ग आसा ती आमी पयर पळयल्ले. थोडो आमी आढाव घेवया. श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम. जय जय रघुवीर समर्थ. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. आती सगळी भक्ती. भक्ती म्हळ्यार कसलें जो विभक्त ना, कायम देवान तूं. हें आत्तां आमी इतले 8-9 भक्ती पळयले. तांत एकची नवविधा भक्तीन पयलीं गेलपंत कल सांगिल्लें ताजे आडाव घेतना की खंयच्याय पायरीर थन आमकां आत्मनिवेदन भक्ती ह्या चौकांतनूच भितर देवाल दर्शन घेवंक, नाल्यार दर्शन देवत्व मेळना आमकां. तांत एक जावचें आसलें ते चौकान पयलीं येवंक. तावळी तो देव भितर बशिल्लो आसता, तो सद्गुरू भितर बशिल्लो आसता. तावळे तो आमगे लायकी पळोवन आमकां तागल चावी लायता. तागल चावी म्हळ्यार कसलें की मास्टर किताल्ले आसता. आमगेल चावी आमी हें कोण साधन कोण इतल्यार आयली ते चौकांत थंय आयली जाल्यार नंतर चावी तांचले आसता. दोनी एक पंत लावंक लागता. तावळे आमकां ताजे सायोज्य मुक्ती, ताजी फळकल मेळटा, तर सायोज्य मुक्ती मेळटा. तर आत्तां आमी आढाव म्हळ्यार हें घेवया की श्रवण करच्याक ती साधन कशी केली श्रवणा खातीर. तर पयलीं कसलें एकाग्र चित्त जाय हय की ना. एकाग्र म्हळ्यार कसलें सुईच टक्काची अग्र आसता न्ही तितले बारीक, तितले एक मनाने. नाजाल्यार हांगा आमी श्रवण करतात मस्त जाण कितले लोक आयल्यात आसतले जाल्यार मस्त जाण पयले येवचे भितर न्ही थंय एक कलकी एक बाण असो आसता एर असो. ते केलें की कोण आयल्या ती कोण प्रेजेंट आसा ते पळयतात. कितले जाण आसा ती, कितले लोक आसा ती, म्हळ्यार तांकां इंट्रस्ट तांतू ते पळयता हांगा वक्त्याने समर्थांनी उलयत गेले माथ्या वेल्याने लक्ष ना. ते ताका श्रवण भक्ती म्हणत. कान करी गा सर्वांगा म्हणून तशी जर श्रवण केल्यार मात्र तावळी त्या घडच्याक मन एकाग्र श्रवण भक्ती जावच्याक त्या खातीर कल करका की नित्यानित्य शोध करका. आतां हें कोण येता कोण वता आमकां करचें आसा. आत्तां आमी श्रवण भक्ती करच्या बसलें ती जाल्यार एक मनान आयकुया. जेन्ना परीक्षित राय तो पाप ते हांतू द्वापार युगांतलो तो लास्ट बट वन तागेलो चल्लो जन्मेजयान वचना पडे कलियूग सुरू जालें म्हणटा. तो पर्यंत तो परीक्षित राय आशिल्लो इतलो बुदवंत राय. ताका पाप कली तागेल माथ्यार बसून तो कशकी वागतेक ऋषीगल अपमान करता आनी ऋषी ताका शाप दिता की तुका तक्षक येवन चापतलो 8 दिवसां भितर आनी तूं मोर वतलो. पाप ताणें इतलें राज्य केलें इतलें आनी तो अर्जुना गेलो नातू
म्हळ्यार अभिमन्युगल चल्ल तो परीक्षित ताका श्री कृष्णान रक्षण केलेलें तसलो तो तसलो राय 100 वर्स राज्य करून कडे ताका हाक वचचें आसता खंय वानप्रस्थाश्रम सगळं करून तप करून आपणाकय सद्गती मेळका कोणागली तशी इच्छा आसना तशी आनी हांगा हे ऋषीगल शाप 8 दिवसान तूं मोर वतलो वेळ खंयच कसले वानप्रस्थाश्रम आनी कसले कल्ले ताळटा मस्त बेजारता आनी कोण आपणाक मदत करतले तावळी ताका संत सांगता ती की शुकमुनी ते भागवत भोग आमटे सांगता ते भागवत श्रवणाने तुका सद्गती मेळटली तें तूं आयक आनी शुकमुनी सांगता ती भय 8 दिवसांत आपण तुका सद्गती मेळ अशी करता कलम्यारी निदान तुका 8 दिवसाची मुदत तरी मेळ्ळ्या आमकां ती मुदत सुद्दां गोत्त आसना आमगेल केन्ना काळ चोर घिरट्या बहु घाली पामरा तुझं कशी नी जाली ते तशी आमी निद्दल आसत वयर अशी तलवार आसता त्या मृत्यून आमकां आतां तरी करुणाची अशी आमकां स्वामी सांगता केंसां धरून अशी उबार धरले आमकां आत्तां तो पोलीस अशी लायत न्ही बंदूक आत्तां मारता म्हणून तशी त्या मृत्यून आमकां अशी धरल्या कितले आजूबाजूचे गोत्तशील लोक मरता आसत सगळे जाणां गोतनाशील तेमे जाल्ल्यांची पण गोत्तशील सुद्दां आमकां दिसतालें अयो आमगेल्या घराला थंय येयली म्हणून पण घरचे नातेवाईक लागींच वचच्या लागल्या ती तावळी एक नमुन्या गलबलत न्ही पडटा तूं कलकलता तसले वेळारी आमकां आमगेल केन्ना म्हणल्यार कळना तावळी जो एक चान्स मेळटा एक घडी एक क्षण आनंदान जगच्या शिका म्हळ्यार कळ जाता की समर्थांनी सांगलें आनी सगळ्यांनी संतांनी सांगलें की शेवटची घडी तुगेल आनंदान मरचे वेळारी तितलो तूं आनंदान जर देह दवरलो तर तुका सद्गती मेळटा आज शेवटचो क्षण आमगेलो खंयचो म्हूण कशें कळटा कळना म्हळ खातीर आमी कल करता की प्रत्येक क्षणच आनंदान जगता आमी चेरडालवार जगता ते आसो ते नंतर सांगता चेरडालवार आतां श्रवण भक्ती बद्दल चल्लेलें श्रवण भक्ती हाका कळ्ळें की 8 दिवस पुणी आसतली तावळी तांणी संपूर्ण शरण वचुलो त्या गुरूक आनी म्हाका श्रवण भक्ती घडया ती तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना शरण वचना पड ताका पाप दिसलें तो म्हणत एक हांग बैस मा हांव सांगता आनी तूं आयकता तिसर मनुष्य ना आजू बाजूक कसले ना अर्जुनाक जशी त्या पक्षाक दोळ दिशिल्ले तशी फक्त मगर शब्द तुगेल कान्नार पडटा ती आनी त्या शब्दाचे अर्थ जे हांव सांगता ते आनी ताजे आयकत ना ताजें तुका आकलन जातलें कलमे विंगड आकलन करच्याक तुका वेळ नात आयकतना ते हें करी म्हणून म्हणटा आनी जे तो आयकत न्ही ती सगळे आंगाचे कान अशें करून एकाग्र चित्तान तो आयकता तागल आपोआप ते श्रवणाक सुद्दां अधिकार लागता षट संपत्ती लागता मन एकाग्र लागता हें लागता तें लागता तें सगळें आपोआप जाता त्या लेखान खरें म्हळ्यार शमन जाता शांत जाता मन इंद्रियांचो निग्रह जाता तान भूक थंय लागना ताका म्हळ्यार इतलो तो रमता ताण तूं कसलें ना कोणागल हे दावेना ती कसले मनान तेना आपणा राज्य ताका आठयना कसलें ना आनी तातूंत तो रममाण जाता आनी ते क्लायमॅक्साक पावता तावळ तो आत्मनिवेदनात चौकांत येता आनी चौकांत येवचे भितर जेन्ना तक्षक येता तावळी तक्षक जो चागता न्ही ताका त्या वेळार तागेलो गुरू ते जाल्लेलें आसता पुराय सांगून आनी ताका ताजेर कृपा वर्षाव करता ती आनी ताका तागेलो देह केन्ना पडलो आनी तो पंचत्वान पावलो ताका सद्गती मेळ्ळीची हें जय जय रघुवीर समर्थ ही श्रवण भक्ती जाली श्रवण नंतर मस्त श्रवण करून इतले खुशी जातले ह्यो आमगेलें पक्की जातलें आनी हे लोक इतले खितपत पडल्या ती तांकांय कले भक्ती मार्गार लावया ही एक प्रामाणीक वृत्ती जाता आनी आमी किर्तन करच्या लागता ती तांतूय किर्तन भक्ती शिकयतले गुरू तागेले उपकार कितले सांगचे आमगेले नागानंद मामान आमी किर्तन भक्ती शिकयली प्रत्येक पुस्तक पेन्सिल सगळें दवरून प्रत्येक शब्द तागेलो किर्तने बसल्या तो तबलो वाजोवच्या बसतालो कोण अशी हें करता असले नमुन्याची ती किर्तन भक्ती आनी तावळी आमकां प्रत्यक्ष अनुभव हो येता क्लायमॅक्स म्हण कल्लें की देव आमचल्या थंय उलोवन घेता तांत आमगेले कलेन ना
आता हे समर्थांनी प्रेरण दिल्या समर्थ उलोक घेतात आमगेल कल्ले ना म्हळेल कळता त्याने ती भय दिसना कितले 5 मिनिट पहिले कले तरी घरचे प्रॉब्लेम्स असतात ही जाल्यार काळजी दिसना काळजीच विचारू मनान त्यांना कल्या म्हळ्यार आमगेल काम न्हयची ते करून घेता असत प्रत्यक्ष जाता म्हळ्यार ही कीर्तन भक्ती अहंकार यांचो प्रश्नूच येना अहंकार केन्ना येता की हांव केल्लें म्हळ्यार येता हांव करनीची कोणकी करता आमगेल प्रॉपर्टीच न्हय म्हणना पडे जस्ट पास इट ऑन हमाली आमी करता ती आमी मायकाकल मॉल आस जाल्यार मायक समज दवर का आवाज तरी समज का न्ही त्या खातीर हुनो दूध पिली बसचे पयले की आवाज फुटका म्हणून एनिवे हें जें आसता तरी असले वेळार श्रवण करतना नित्य अनित्याचे आमी त्या वेळार अभ्यास करता हां आनी त्या वेळी एक नमुन्या वैराग घेता त्या वैराग्य उपासना हें सगळें कीर्तन भक्तींत आमकां उपयोगा येता नुसते कीर्तन म्हळ्यार अशी बहुश्रुत आसता थोडे वाचका लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा हें करका लागता त्या वेळी ती कीर्तन भक्ती घडता पण कीर्तन म्हळ्यार होडान करचें हें संकीर्तन म्हणटात तांत थोनकल जाता तें नाम आनी पद म्हणटना आमकां कितलो आनंद जाता की गुणगुण या म्हणून दिसता बाकी वेळार सुद्दां आमी गुणगुणच लागता ती आनी तांत थोन त्या नामा बद्दल त्या नामी बद्दल एक प्रेम येता आनी ते आमी नाम घेवच्या लागता ती इजिली घेता ती पयले होडान घेता ती कडे गुणगुणटा ती कडे भितर कंठांतन घेता ती कडे हृदयांतन घेता ती आनी ताल्ले संवाद सादता ती नामस्मरण भक्ती हां अशी फुकट फुकट हे नाम या राघवाचे हां कस अति स्वल्प सोपे फुकाचे खंय तसले खिशांत सुद्दां एक धर घालका म्हणना खीस सुद्दां आसका म्हणना आमकां गावना आनी खीस आसना रामनाम खंय दवरचें घडयाळ सुद्दां दवरचें जायना त्या वेळी तें खंय दवरचें मनांत कंठांत दवरचें खंयी दवरका म्हणना आनी तें तरी इतलें हृदयांत हें जाल्यार बसल्यार तें कल जाता टप चप 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 अशी आमकां ताजे पल्स लागतात नामाचे पल्स लागतात आमकां कळटा ताजी स्पंदन जाणयतात आनी त्या प्रत्येक स्पंदनांतल्यान एक नमुन्याचे आनंद निर्माण जाता की दुसरें कसलेंय नाका तें ताच क्लायमॅक्स आनी आमी त्या चौकांत येतात आत्मनिवेदनाच्या त्या नामीचे निर्भयपणे येता ती आत्मविश्वासान येता ती नामस्मरणम कडेरी श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम आते स्मरण स्मरण म्हळ्यार नुस्तें म्हणचें न्हय स्मरण म्हळ्यार कायम ताजो उगडास आसचो तूं मगला आज कशी उगडास केलो म्हणून हांव म्हणटा हांव उगडास करनाची देवालो इतें म्हळ्यार हांव ताका विसरना केलें विसरल्यार उगडास करचो प्रश्न येता स्मरण असल्यार ताका नव्यान उगडास करचो प्रश्न येना तें विष्णू स्मरणम कडेन पाद सेवन थंय आमकां नाम घेता 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 एक नमुन्यान आमकां गुरू मेळका ती आमगेलें कल्याण जावंका म्हूण मेळटा अशी विचार मनांत येता नित्य अनित्य थोडे कळच्या लागता आमच्या मार्गार्थान कोण मुखार व्हरतले त्यामुळे गुरू आमकां सोदून येतात आमी मुमुक्षत्व येता आमकां ते श्रवण भक्ती कीर्तन भक्ती नामस्मरण हाज्यान श्रवण भक्ती मेळटा आनी आमकां मुमुक्षत्व येता म्हळ्यार आमकां मोक्षाची इच्छा जाता आनी मंडळी लोकांक दिसता मोक्ष म्हण की RIP कोणें मरून गेले की RIP ओम शांती म्हणटा ती ते ओम शांती आनी RIP हें मनुश्याने रेस्ट इन पीस आस न्ही तें जगता आसतनाची मेळका मन ना पण मेळटा की ना खात्री आसना तुमगेल मनाची अवस्था त्या वेळार कशी आसता त्या प्रमाण तुमकां खंयची गती आसा ती मेळटा जाल्यार पयलेंच आमगेल मोहाचो क्षय जावंका तशें सांगलें लौकिकांत भक्ती उणें जिणें दैन्यवाणें तसलें जगलेल्यांक कोणें कितले प्रेयर केले आनी कोणें RIP केलें तरी तागेल कर्माची फळ ताकाच भोगका लागता ती तेमी आमगेल तशी जावं नये म्हळ खातीर आमी गुरू जर मेळ्ळे आमकां गुरू आमी सोदून येता ती जाल्यार कल जाता पाद सेवन भक्ती म्हळ्यार गुरू सोदून आयले तरी एक तरी मस्त हल्ली गुरू गुरू म्हणून बोकाळ्ळा ती तेमी तांकां कळना खरें कोण म्हणून हां जाल्यार आमगेल वेव लेंथ जुळटा ती खंयचे पूण एक खजाने आनी आमी सपशेल ताका जेन्ना शरण वता ती हां तरी ता वळखल जाता पाद सेवन म्हळ्यार तांचल्या बैसून तांगे सेव करता बसचें ते कशी एकनाथ संत एकनाथ आनी हे समर्थांनी पूण श्रीराम म्हळ्यार मुर्तीचे हे तांणी सगळ्यांक तशी सेव केलेली पण हे तशें संत एकनाथ जे 12 वर्साचे 11 वर्साचे धांव वचून तांगेल घराल येता न्हू पैठण थावन ते हांगा
वचुले खंय देवगड हाजेरी देवगिरी फोर्ट किल्ल्याचेर तो किल्लेदार आशिल्लो न्ही तो जनार्दन पंत आनी त्या वेळार तांकां मस्त अशी हें आसता की कल्ल जावंका कल्लें म्हण तशी समर्थांकय जालेलें वैराग्य जे आयिल्लें न्ही इतलें तो पळयतालो संत एकनाथ सान आशिल्लो न्ही एकनाथू तरी लोक न्हांवच्या म्हूण वताले हां आनी हगूर लक्ष बायल खंयचे बाजू वता ती थंय म्हळ्यार बकत ह्यानशें आनी कोण कोणाक तुच्छ कोन्न उलोवचें कर्मठ म्हणून हें करचें अशी वायट वागोवचें अशें सगळें तरी हांकां बुद्धी दितलो देव खंय बसला तो म्हाका पळोवचें सो हें इतलो हांतू देव आसा म्हणटा ती पण देव इतलो दुश्ट स्वे तर कोणेय म्हाका जो दुश्ट ना जो दयाळू असो त्या देवाक भेट घालून दितलो वेळ अशी त्या एकनाथ चार्डाक ती जी हें लागली कोण अशें एक संत मेळटलो जो म्हाका खरें देवाल्या भेट करून दितलो आनी ताका वेळी कोणकी ताका सांगता ते देवगिरी हातूं थंय किल्लेदार आले थंय तो किल्ल्या मालक आसा पळय तो एकदम संत आसा तर तो तुका सगळें दितलो म्हूण कळटा तांकां एक किर्तनकार सांगता आनी ते एक रात्री धांवन वता ती समर्थावारीची समर्थ जशी भोवल्यार थावन धांवन वचून हांगा नाशिक वचूले तशी हे चेडू कितले दिवस अन्न उदान आसन धांवन वचून सगळे आंगा सगळे माती चिकटल्या हें ते अशी वचून पाप वचून ते ताका तो म्हणटात की तो दरवान आडायता आतां बागीर बंद जालें आतां काय तुका येवचें जायना तूं हांगा बस म्हूण जाल्यार थंय गुरूंक कळटा ते धांवन येतात मग चेडू आयल्या म्हाका मेळूक आनी येवचे भितरी आयल तूं म्हूण ताका अशी लागीं घेतात न्ही तो अशी पांयार मात्ते जे दवरता न्ही ती पाद सेवन भक्ती जाली आज हितून एका तूं मगल एक जालो जय जय रघुवीर समर्थ अशें ते प्रत्यक्ष ताका लागीं घेतात आनी ते चार्डा वयर घेवन वता ती आनी ताजे नंतर ताका सगळी वेवस्था ते पळयतात प्रती एक ताका शिक्षण दिता ती युद्धा शिक्षण दितात प्रपंचा शिक्षण दिता ती तो प्रपंचीक जाता नंतर आनी लोकांक कशी सुदारता कशी आनी ताका सगळे इच्छा पूर्ण करता ती की जो दयाळू असो त्या देवागल भेट म्हाका कशी घडतली दत्तागल दर्शन घेवन करून दितात ताका परब्रह्मा त्या एकनाथाक तरी ते साधन करता म्हण ताका एकल्याक पेटयता ती रान्नांतून आनी तो थंय बसून तो साधन करता कशी करची म्हूण शिकयता तेणी ताका आत्मज्ञान करून परत हाडटा ती आनी प्रत्येक पंत ते ताका सांबाळटा ती आनी तो चेडू पादसेवन भक्ती म्हळ्यार फालफाल्यार त्या गुरूंनी उठावचे पयलीं उठावन तांचे खातीर हुंदा कांड दवरचें तांकां धोत्रां निर्य दवरच्यो हें करचें तांकां स्नानाची वेवस्था करची तांकां पुजेची वेवस्था करची तांकां कल्ल जाय नाका तांणी मागनासतना ताका कल्ल जाय तें प्रोवायड करचें रात्री सुद्दां पांय चेपतची तांकां तांणी न्हिदले शिवाय हांणी न्हिदोवचें ना आनी जागरूक न्हीद चिक्के खट्ट खुट्ट जालें की मग गुरू उठयले की अशी नमुन्याची पादसेवन भक्ती ती केली तरी सुद्दां आमी ताजो क्लायमॅक्स गांठून ह्या चौकांत आत्मनिवेदना चौकांत येता ती पादसेवनम कडेर केलें अर्चनम म्हळ्यार पूजा कशी तर सगुणा पूजा करका इत्या म्हळ्यार आमकां त्या गुरूंगल पूज करता म्हूण दिसता त्या देवाचें नांव घेवन ताजी पूज करता म्हूण ताणें इतलें उदंड आमकां दिल्लें की तांगेल पूज करता म्हूण इच्छा जाता सगुण गुरू असल्यार तरी बरेंच देहांत आशिल्लें तांगेल पूज करचें जाता पादपूज करचें जाता आनी ना जाल्यार तांगेल एक मुर्ती दवर न्हू हें दवर न्हू अशी सांग्र पूजा जाल्यार त्या वेळार फक्त कल्ल आसता कृतज्ञते भावान ती पूज करता कृतज्ञते भावान आनी देव भक्त नाही दुजा अवगाची सद्गुरू राजा होऊन ठेला म्हणून तशी तांणी मनोभाव जाणून माझा सगुण रूप धरिले ओझा पाहुणा सद्गुरू राजा आला व प्रथम अंतकरण जाण चित्त बुद्धी आणि मन चोखाळून आसन स्वामी सिकेले अहम जाळीला धूप सद्भाव उजळीला दीप पंचप्राण ते अपूप नैवेद्य केला रजतम सांडुनी दोन्ही विडा दिला सत्वगुणी स्वानुभवी रंगुनी
सुरंगदारी. एका भाव कसलो, देव भक्त नाही दुजा, अवघाची सद्गुरु राजा हो निठे. एका जनार्दनी पूजा, ही पूजा तांणी केली. तशी खंयचे विग्रहाची पूज करतना सुद्दां हां तांतू आमी इतले एक जावंका सगुणा पूज करतना स्वामी म्हणटात, सदा बोलण्या सारिखे चालता हे, अनेकी सदा एक देवास पाहे. आमकां स्वामीजी सांगी पूज करता ती जाल्यार सगुणी भजे आमकांय शिकयतात. सगुण पूजा लेश नाही भ्रमाचा. आणि जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, जय जय रघुवीर समर्थ. आता सगुणाच पूज कल खातीर कोरका, कारण आमी निर्गुण पळय न्ही जाल्यार सगुणा पूज आमकां कोरपाची गरज. मगल एक रिलेटीव एक पोस्ट ऑफिसा बिल्डींग आशिल्लें, ताजी वयर राबताली. त्या बिल्डिंगान नांव म्हाका गोतना, कसले रोड गोतना, कसलें गोतना. रिक्षा केल्यार ही बोरिवली. हांव म्हळें म्हाका बोरिवली पोस्ट ऑफिसा वच्चें आसा म्हणून. ताका बरोबर कळ्ळें त्या रिक्षावाल्याक, त्या पोस्ट ऑफिसा बिल्डिंगा मुखार ताणें रिक्षा राबयली. जाल्यार म्हाका पोस्टांत वचचें आशिल्लें ना, म्हाका वयर वचून म्हाका त्या रिलेटिवा मेळचें आशिल्लें. आतां हांवें म्हाका जर मोह जालो पोस्ट ऑफिसांत आयिल्लें आसा न्हय, मगल पयशे घालचे काडचे काम करया म्हूण तांतू वेळ घाल्यार हांव वयर पावना. तशी करचें ना. त्या सगुणा पुजेन तूं आमी देवाक देवत्व तांतू एक जावचो प्रयत्न करता. म्हळ्यार कहलें वयर आमी कोणाक मेळू आयल्यान की तांकां मेळचें आमगेलें इप्सीत साध्य करून घेवंका. तरी मात्र ते पुजेच अर्चन भक्तीचे आमकां क्लायमॅक्स मेळटा आनी आमी त्या चौकांत पावतात. तशी वंदन भक्ती, वंदन भक्ती म्हळ्यार नुस्तें नमस्कार करचो. त्या दिवस अक्रूरागल तुमकां सांगिल्लेंची तशी हांव व्हेरी मच. आमी सान आसतना आनंद आश्रम स्वामी आमगेले तालमकी वाडींत येताले. तावळ एक म्हणटात ताजे की नाडकर्णी म्हणून म्हाका दिसता एक ग्रहस्थ प्रेसिडेंट आशिल्ले. तांणी त्या स्वाम्याक हार आनी घालतात तशें हार घालो आनी साश्टांग नमस्कार जो केल्लो तो मनुश्य उठायनीच मंडळी, उठायची थंय देह दवरलो. हो उठायनाच कल्ल्याक म्हणून सगळ्यांनी कितलो वेळ जालो, 5 मिनीट जाले, 10 मिनीट जाले तरी तो उठायना. म्हणना पडे ताका कशी बाजू केल्यार तागेले प्राण ताणें निछावर केले तांगे चरणांत. खरेंच उडास केल्या म्हाका दिसता ही कसली नमुन्या भक्ती की म्हण. वंदन भक्ती, एक वंदनांतू एक हें हांतू ताणें सगळें कमायलें. ताका आरायपी बरोवंका लागनी आनी ओम शांती म्हणूंका लागनी ताका शांती मेळ्ळीची. स्वाम्यांक इतलें हें जालें अगदी मन भोर न्हय. असले नमुन्या भक्त सुद्दां आसतात. तशीच कान्नोपात्रां वेश्य ती वेश्या, ते श्रीमंत लोक तिगले हाजेर भूल न्हू तिचे मागशी लागिल्ले जाल्यार तीक देवा लागींच आपणा लग्न जाल्या म्हणून ती धांवन मंदिरांत वता विठोबागल्या आनी ती थंय पाप नको देवराया अंतता पाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे. नको देवराया हरिणीचे पाडस व्याघ्रे धरिये, तैसे बाजाहले माझ्या देवा. नको देवराया अंतता पाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे. नको देवराया. पंढरीनाथ महाराज की जय. लोक धांवन येता तिने खीळ घालेले असता त्या देवळाक बागलाक. ते फुट्टोवन भितर आयल्यार तिगो देह थंय पडला आनी प्राण ते विठोबांत एक जाले. ती असली ही कान्नोपात्रां वेश्या, वेश्य आसून सुद्दां तिका तारली कल्या म्हळ्यार ती ताबडतोब आत्मनिवेदन घडलें आनी थंय थावन ती एक जाली. ते देव तिगल सद्गुरू म्हूण विंगड नाशिल्लो. देव आनी सद्गुरू एकू आशिल्लो आनी ताल्ल्या तिने लग्न करून घेतलें म्हूण म्हणलेलें. मगल तोच एक बामण म्हणून. तशी ते मिराबाईक विश दिलें तर तिका विश तें हें जाय लागनी ताजें अमृत जालें. असले नमुन्याचें जें आसता ती वंदन भक्ती. ताजे नंतर खंयची दास्य भक्ती. दास्य भक्ती म्हळ्यार कसलें तरी तन मन धनाने सगळ्यांक तुय मगल गुरू भरला, सगळें तूं मगल परमेश्वर आस म्हण सांगून प्रती एकल्याक सेवा करची ही दास्य भक्ती. कडेन दास्य भक्ती करता करता प्रत्येकान देव पळोवचें लागना पण सगळ्यांक मैत्री जाता.
तो दास्य भक्ती करतल मनुष्य सगळ्यांगल विश्वामित्र जातो सगळे विश्वची माझे घर तशी तावळी ता देवाकची ताल्या मैत्री करका म्हूण दिसता तो देव येवन ताल्या मैत्री करता आनी हांगा सख्य भक्ती जाता जाल्यार हो आपणाल पायरी दास म्हळ्यार पायरी सोडना पण तरी सुद्दां एक नमुन्या आपुलकी अटॅचमेंट सलोखा येता त्या देवान ताणी ताज्यांतून आनी ताका दिसता त्या देवाक क्षणोक्षणी त्रास दिवचे बरें न्ही आपणागल प्रॉब्लेम्स कले ताका सांगचे नाका ती ताका पाप त्रास जाता आनी तो जे काही करता हां देव म्हजे खातीर जे काही करता तो मित्रत्वान करता न्हय खरो मित्र कोण आसता की म्हाका जाय तें दितलो तो मित्र न्हय मगल हिताच करतलो तो मगल खरो मित्र तशी ही सख्य भक्ती घडता आणि ताजे नंतर ताजे येता ते आत्मनिवेदन भक्ती आणि आत्मनिवेदनाची फलश्रुती कल्ली तरी हे मुक्ती चतुष्टय तर तांणी सांगल्या सायोज्यता हे पळय आता मुक्ती चतुष्टय म्हणलेलो आजी समास येता तो हांव वाचता कित्याक म्हळ्यार तांतू ताजे पयलेच हांतू नुस्तें तांणी दिल्या नवमी भक्ती आत्मनिवेदन न होता चुके जन्म मरण हे वचन सत्य प्रमाण अन्यथा नव्हे ऐसी हे नवविधा भक्ती केल्या पाविजे सायोज्य मुक्ती फलश्रुती कली नवविधा भक्तीच्या तितलं सगळं सार काढलंय जेन्ना गुरु आपले म्हणटा आम्ही त्या चौकान तेन्ना पण गुरु तागल चावी लायता आणि आमगेल चावी लायिल्ली आसता तेन्ना तें खुल्ल जाता आमकां ट्रेजर आनी आमी तांकां एक जाता ती एक जाता त्यावेळी सायोज्य मुक्ती मेळची हे कल्या महत्वाची त्यामुळे सायोज्य मुक्तीस कल्पांती चळण नाही तीही मुक्तीस आहे चळण सायोज्य मुक्ती अचळ जाण त्रैलोक्यास होता निर्वाण तरीही सायोज्य मुक्ती चळेन अवघिया चत्वार मुक्ती वेदशास्त्रे बोलती तयामध्ये तीन नासती चौथी ते अविनाश तर खंच मुक्ती त्यो पहिली मुक्ती ते स्वलोकता दुसरी ते समीपता तिसरी ते स्वरूपता आणि चौथी सायोज्य मुक्ती ऐसिया चत्वार मुक्ती भगवत भजने प्राणी पावती हेची निरूपण प्रांजळ श्रोती सावध पुढे परिसावे आता त्यांनी सांगल्या की आताच नंतर ते मुक्ती चतुष्टय हांग खरें म्हळ्यार नवविधा भक्ती बद्दल सांगून जायना पडे आमकां दिसता न्ही ताच्यान कल मेळटा म्हूण म्हाका कल मेळटलें हांव इतलें काम करता म्हाका कल फळ मेळटलें तर मुक्ती चतुष्टय पूण ताजे खातीर तांणी समर्थ सांगता ती मोक्षयती दुःखम अनेन इति मुक्ती म्हळ्यार कळ्ळें सर्व प्रकारची दुःखांथानू बंधनांथानू वासनांथानू अज्ञानांथानू सुटचें मोकळे जावचें ही जी अवस्था मनाची जाता ती मुक्ती आता मन हें एकच आसा मंडळी आमगेलें मन स्पॉयल जालेलें आसता ब्लॉटिंग पेपरावर आसता सगळ्यांक वायट संपर्कांत तूं पुराय तेलकट जाता घाण लागिल्ली आसता जाल्यार तें आमी कशी ते कोटेड आयदनां आसतात न्ही हाजी नॉन स्टीक आयदनां आसतात ती वायट जाली की हांव तरी कल करता वर्सा एक फावट दुकानां वचून तें दिवचें आनी दुसरें घेवचें एक्सचेंज करून जाल्यार मन आमकां एक्सचेंज करूं जायना आमकां तें नामस्मरणां सॅनिटायझर लावन 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 ताका लक्क करता तावळी आमगेर ह्यो सगळे पायऱ्यो आमकां हें करूं जाता ती आनी तावळ मुक्ती चतुष्टय हाता येवच्या शकता ते लायनीन येता खंयचे म्हळ्यार दुःखांतनू बंधनांतनू वासनांतनू म्हळ्यार मन त्या वेळार तेंचे मन जे वायट आशिल्ले असज्जन आशिल्ले दुश्ट आशिल्ले तेंचे मन आतां खरेंची भक्ती पंथार वचून आपण पावत मात्र न्ही देवाल्या थंय दुसऱ्यांकय पाव अशी करता देव दुसऱ्यांकय पावंक तांची वेवस्था करता असलो जो आसता तरी मोकळे जावची जी अवस्था ती मुक्ती म्हणटा ती मुक्ती कैवल्य मोक्ष निर्वाण अपवर्ग अमृत निश्रेयस हे सगळे समानार्थक शब्द नमुन्याचे हानी नमुन्या शब्द वापरल्यात जाल्यार मुख्यतः जे मर्म केले तरी भक्त रूप जीवात्मा जो जीवात्मास न्ही जीवात्मा आणि शिवात्मा आत्मा आमगेलो भितर आसा तो शिवात्मा जाल्यार आमगेल जे मन हें आसा जीवात्मा आमगेलो जीव जिवंत आसा तो प्रपंच करता परमार्थ करता कलेपणी करता आसता त्या मनांत बशिल्लो जो जीवात्मा आसा तो भक्ती रूप जाता आनी भक्ती रूप जीवात्म्याने भगवत स्वरूप परमात्म्याल्या तादात्म्य अनुभवचें
म्हळ्यार एक्क जावन वचें. गोड्डा मुंगळ चिकटलो तो मुंगळ गोड जालो, गोडच जालो. ताजो प्रत्यक्ष अनुभव घेवचे हें मुक्तीचें प्रधान लक्षण. समज का? श्री समर्थ अद्वैत वेदांती आसा ती, म्हणून तांणी ह्या मुक्तीची व्याख्या मान्य केल्या. मुक्त अवस्था म्हळ्यार कळ्ळें की पूर्ण ज्ञान. ताका जन्म मरण ना आनी ताका उदय आसतना. ज्ञान हें अनंत अनादी स्वतंत्र आसा. ताका देश काल वस्तू आनी कल्ले हें ज्ञानाक कल्ले कंट्रोल येना. तें अगाध अखंड अनंत ज्ञान. ताका ना पार ना अंत कसलें ना ताका. तें नाची जायना असलें ज्ञान आमकां जाय. हें ज्ञान स्वयं प्रकाशीत, स्वता सिद्ध, स्वसंवेद आसा जाल्यार तें आमकां खंयच्यान थान मेळ्ळें. समर्थान सांगिल्लें वरी की भक्ती मार्गान, नवविधा भक्तींतान आमकां तें मेळ्ळें. भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान, भक्तीने ज्ञानासी तिथले महिमान. भक्तीचे उदरी, जशी नामदेवाणी ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानी ज्ञानपंथांतले आणि हो भक्तीपंथांतलो म्हळ्यार नामदेव. ताका फक्त भक्ती गत एक कडेन वचून तेन्ना ताका मस्त ताण लागली खंय. तांकां दोग जाणां तीर्थयात्रे वचून ते दोग जाण आशिल्ले. तर एक बाईक मुळाक उद्दा आशिल्लें. तावळे काडची कशी कल्लें ना. ते दोरूक पोहरा म्हणटा ती कल्लें ना काडूक, कळस बिळस कल्लें ना. कशी उद्दा भायर येवचें. तावळे ज्ञानेश्वर माऊली म्हणाल खंय आपणाक सिद्धी मेळयली आसा, असले वेळार उपयोग करता, नाजाल्यार आमचो जीव वतलो. तरी हांवय उद्दाक हाडटां आनी तुकाय दिता म्हूण ताणें कल केलें. सूक्ष्म रूप घेतलें, अणिमा गरिमा सगळें तशी लघु रूप घेतलें. सुई करून मुळा वचुलो आनी बरें उद्दा पिवन वयर आयलो आनी ताजे खातीर घेवन आयलो थोडें पी म्हूण. तरी नामदेव म्हणटकलें मग देवा देवाल हांव भक्त भक्ती ऋण घेतले माझे चरण गहण आहेत तुझे. अरे देवा तूं म्हाका हेल्प करी. आतां हांव कल्लें हें ज्ञान मार्गा मगल कायम आयुश्यभर भक्ती मार्गाचेर हां ताजें सार्थक कर देवा. हीच वेळ आसा. आनी ताणें थंय बसून टाहो फोडलो खंय म्हाका ताण लागल्या, म्हाका उद्दा जाय. तर ते उदका लेवल आप्यापी वयर येवन ते बांय तुडुंब भरली. ताल हात्ता उद्दा लागलें आनी तो तें पिल्लो. म्हळ्यार हें कल्लें जय जय रघुवीर समर्थ. तरीके नामदेव ज्ञानदेवांक इतलें महत्व दिता ती. भक्तीने ज्ञानासी विधले महिमान. तावळी देवाक ज्ञान ताका कळटा. नामदेवाक सुद्दां नामदेवाक गुरू आसा, तो देव सगळे कडेन आसा हें ज्ञान ताका जाल्लें. पयलीं भक्ती मार्गार आशिल्लो जाल्यार गुरू मेळना पळय ज्ञानय उद्भवलें. भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान आनी ज्ञान मार्गार आशिल्ले ज्ञानदेव तांकां भक्तीचें ज्ञान जालें. म्हळ्यार ज्ञानोत्तर भक्ती म्हणटात न्ही तशी तांगेले एक नमन्याक कृष्णाचेर प्रेमच जडलें. अमृतानुभव तांणी बरयल्या ती. कितले अभंग बरयल्या, गवळणी बरयल्या ती ज्ञानेश्वर माऊलींनी. त्या भक्तीन बरयल्या ती. अशी नमन्या ते एकांत एक जाता. एनिवे आतां हांगा मुक्तीचे सलोकता म्हळ्यार कल्लें तें आमी पळोवया. 4 नमुन्या मुक्ती सांगिल्लो. भगवंतागल भक्त ज्या लोकांत तूं वास्तव्य करता ती थंय भगवंतागल कायम सगूण दर्शन जाता आसता. ताका सलोकता मुक्ती म्हणटा ती. समीपता म्हळ्यार कल्लें लागीं आसचें. समीप आसचें म्हळ्यार लागीं. लागीं कशें आसचें भगवंतागेलें. तरी आमकां नंतर मुक्ती जी मेळटा मरणा पडें तावळे आमी त्या देवागल गळ्यांतले अलंकार जाता ती, माळ जाता ती, पशु पक्षी सर्प वगैरे अशी जावन त्या भगवंता लागीं रावची आमकां संदी मेळटा कायम. तिसरो प्रकार म्हळ्यार कळ्ळें स्वरूपता. स्वरूपत म्हळ्यार भगवंता वरीच आमगेलें रूप जाता. आनी तागेले ते भाट आसतात न्ही पार्शद म्हणटा ती तागेले गूण म्हणटले तर तांगेले निकटचे सेवकांत आमकां स्थान मेळटा. आनी ते दिसता ती ते देवा वारीची. जाल्यार हांगा स्वामीजी म्हणटा ती की तांकां तें कौस्तुभ आनी मणी हें तें कसलें मेळना तांकां. वत्स तें कसलें मेळना. आनी चवथो प्रकार म्हळ्यार सायुज्यता. उपासन करतना आमगेलो अभिमान संपूर्णपणे गळून वता आनी त्या भगवंताले आमी तदाकार जावन वतात. एकच जाता ती. तें भगवत तत्व जें आसता तें अनादी अनंत आसा. कितले प्रलय जाले तरी तें अचळ आसा. तें आमी ती सायोज्य मुक्तीक मरण ना हें इतलें आमकां कळटा. आतां आमी तें पळयात. आनी कल दिल्या मुक्ती चतुश्टय श्रीराम.
मुळी ब्रह्म निराकार, तेथे स्फूर्तिरूप अहंकार, तो पंचभूतांचा विचार ज्ञानदशकी बोलिला. म्हणजे हानी 22 ओवेथाई समर्थानीने त्या काळात विश्वरचन कशें आशिल्ली, त्या आधाराने भूलोक कशें आशिल्लो, स्वर्गलोक कशें आशिल्लो तें सांगून आमकां कलकल गती मेळटली त्या प्रमाणे हाजें तांणी वर्णन केलें. तो अहंकार म्हळ्यार स्फूर्तिरूप अहंकार, जेन्ना निराकार निर्गुण परमात्मा मात्र एक कशें दुसरें कसलें नाशिल्लें, ताका अहम अहम म्हळ्यार एक स्फूर्ती जाली. हां, एकोहम बहुश्याम म्हळ्यार एक स्फूर्ती जाली, आत्म्याका जास्ती जावचें स म्हणून. तरी तांथान तो ओम म्हणलें, ते ओम हांगतान कल जालें तो अहंकार. अहम तो वायुरूप, त्यावरी तेजाचे स्वरूप, तया तेजाच्या आधारे आप आवरणदक वाटले. म्हळ्यार कलें वातावरण तयार जालें, तातूंत तेज आशिल्लें, कडेरी वायू आशिल्लो, वायुरूप अहंकार आसा. त्या वायूंत प्राण, परमेश्वरा प्राण वायूंत आसता, प्राणवायू. आणि तेज, तेज म्हळ्यार कलें हायड्रोजन जळतें. तें हायड्रोजन आनी H2O तयार जावन कल जालें आप जालें. आप म्हळ्यार कलें उदक तयार जालें, आवरणोदक वाटले. तया आवरणोदकाच्या आधारे धराधरिली फणीवरे म्हळ्यार शेषाने ताबडतोब त्या उदकान थावन त्या पृथ्वीक वयर काडून आपणा माथ्यार धरली. वरती 56 कोटी विस्तारे वसुंधरा आहे, इयेवरी परिघ सप्त सागर, 7 सागर असती. हाजे मध्य मेरू महाथोर तांणी वर्णन केलें. त्या बहुतेक आमगेर हिमालय किंवा होड सगळ्यांत होड हें आसा न्ही, ताजें वर्णन आसा. अष्टदिक्पाळ दो परिवार अंतरे वेष्टीत राहिला, तो सुवर्णाचा महामेरू. म्हळ्यार ताजेर हें पळयार सुवर्णशें लख 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 भांगराचो तो मेरू पर्वत. पृथ्वीच तयाचा आधार, त्या आधारारी पृथ्वी पण ना खंयची, त्या आधारान राबल्या. 84 सहस्र विस्तार रुंदी तयाची श्रीराम, उंच तरी मर्यादे वेगळा, भूमी मध्ये 16 तया भोवता वेष्टित पाळा लोकालोक पर्वताचा. तया ऐलीकडे हिमाचल, त्या बाजू जाल्या ताजी रुंदी कितली, रुंदी 84 सहस्र योजन तितली ताजी रुंदी. तेमी ते गाण वच्चे, ते पार करचें कोणाक शक्य ना. तया ऐलीकडे हिमाचल, जेथे पांडव गळाले सकळ, धर्म आणि तमाळ नीळ पुढे गेले, जेथे जावया मार्ग नाही, मार्गी पसरले महा अही. अही म्हळ्यार अजगर, सर्प. सीत सुखे सुखावले तेही पर्वत रूप भासती. त्या पर्वतार कितलो हळहळ्ळें, अजगर थंय अशी सुस्त जावन पडल्या, ती तांगेल आंगार पांय दवरून आमकां वचका लागता. आमकां मागशी चेडवांक स्कुलांत आसतना हाव हिमालया पर्वत इज बून टू अस म्हणून आमकां ताजेर निबंध बरोवचो येतालो. तेमी ते चायना बिना ते शत्रू ह्या बाजू येवच्या शक्य. परत आमगेल वार थंय अड्डून, आमगेल मेघ थंय उड्डून आमकां पावस मेळटा. तांत न्हंयो इतल्यो उत्पन्न जाता ती. म्हळ्यार तें सगळें आनी आमगेल देव थंय वास करतात, ही आमगेल श्रद्धा विश्वासू. तया ऐलीकडे शेवटी जाण बद्रिकाश्रम बद्रीनारायण, तेथे महातापसी निर्वाण देहत्यागार्थ जाती. म्हळ्यार मागशी थंय लोक संन्यास घेवन थंय देहत्यागार्थ थंय वचून निर्वाण तांगेले. तया ऐलीकडे बद्री केदार, ते लोक पळयतात ती पाहोन येती लहान थोर, ऐसा हा अवघा विस्तार मेरू पर्वताचा. तया मेरू पर्वता पाठारी 3 शृंगे विषमहारी, विंगड दिशे 3 शृंग असती. ते खंयचे परिवारे राहिले तयावरी ब्रह्मा विष्णू महेश. ब्रह्मशृंग तो पर्वताचा, विष्णुशृंग मर्गजाचा. म्हळ्यार कले हागलो खंयचे शिखर पाचूच काय, मर्गज म्हळ्यार पाचवेंची सबंद नेचर भरल्या थंय. शिवशृंग तो स्फटिकाचा, कैलास नाम त्याचे, वैकुंठ नाम विष्णुशृंगाचे, सत्यलोक नाम ब्रह्मशृंगाचे, अमरावती इंद्राचे ते स्थळ खालते. इंद्रा स्थळ ह्या 3 महादेवा गेले तोगू. तेथे गणगंधर्व लोकपाळ, 33 कोटी देव सकळ, 14 लोक सुवर्णाचळ वेष्टित राहिले. तेथे थंय कलकल असता, कामधेनूची खिल्लारे, कल्पतरूचे वने अपारे, अमृताची सरोवरे ठाई ठाई उचंबळती श्रीराम. तेथे उदंड चिंतामणी, हिरे परिसांची या खाणी असते. तेथे सुवर्णमय धरणी लखलखायमान, परम रमणीये फाकती किळा, नवरत्नांची या पाषाण शिळा. तेथे अखंड हरुष वेळा आनंदमय, कायम आनंदच नाही.
अमृताची भोजने तेथे, दिव्य गंधे दिव्य सुमने, अष्टनायका गंधर्व गायने निरंतर. इतकं गोमटे वर्णन केले ते स्वर्गाचे. हां, तशी तेथे तारुण्य ओसरेना, रोग व्याधीही असेना, वृद्धाप्य आणि मरण येना कदाकाळी. अजूनही तसले प्रांत थंय आसती. जॉर्ज ऑवेलागले लॉस्ट होरायझन म्हणे कादंबरी अशी, ताजें वर्णन अशी ते नेपाळाच बाजूक थंय वयर खंय की, आनी ते किडनॅप करून 4 जाणांक थंय व्हरता ती. थंय तशी आशिल्लें की ते कलकी मुळी खाताले, तांकां ड्रग घेताले न्ही, ताज्यान तांकां वृद्धाप्य येना. हजारो वर्ष थंय लोक जगताले खंय. त्या काळांत तूं थंय बागलांक हे दरवाजेच आसनाशिल्ले, बागलांचे आसनाशिल्ले घरांक. इथे म्हळ्यार चोरी केल्ल्यार आनी तांकां शिक्षा एकची, त्या राज्यान थंय भायर हकालपट्टी करताले. भायर हकालपट्टी केली की ते ताबडतोब मानतार जाताले, मोरून वताले, म्हळ्यार तो मृत्यूदंड. तशी अजूनही आसा ती. तेथे एकाहुनी एक सुंदर, एकाहुनी एक चतुर, धीर, उदार आणि शूर, मर्यादे वेगळे अशी रूप थंय आसा ती. तांतूय कले आसा थंय दिव्य देह ज्योतिरूपे, विद्युल्लते सारखी स्वरूपे, विजेवारी दिसत लख 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 जातले थंय गोमटे लोक आसा ती. तेथे यश कीर्ती प्रतापे सीमा सांडिली. ऐसे ते स्वर्ग भुवन सकळ देवांचे वसते स्थान. तया स्थळांचे महिमान बोलीचे तितुके थोडे. येथे ज्या देवाचे भजन करावे तेथे ते देवलोकी राहावे. म्हळ्यार शिवागल भजन केल्यार थंय वता ती, आनी कोणार इंद्राल केल्या, आनी खंय देवीगल भजन केलें आनी खंयचे, म्हळ्यार ते देव खंय राबतात न्ही, तांगल भजन केलें की थंय त्या हान तांकां स्वलोकता मुक्तीचे ती स्वलोकता मेळटा. लोकी राहावे ते स्वलोकता, समीप असावे ते समीपता, देवा लागीं राबू मेळटा. स्वरूपची व्हावे ते स्वरूपता, तिसरी मुक्ती. म्हळ्यार खल्ले तांगल रूपच आमकां मेळटा. तांगल दिव्य देही जातात आमी. देवस्वरूप झाला देही, दिव्य देह मेळटा. जाल्ल्यारी स्वरूप मेळ सुद्दां श्रीवत्स, कौस्तुभ आणि लक्ष्मी जे विष्णू गले मुख्य लक्षण स्वरूप तेचे तें तांकां मेळना. आनी हे जे स्वरूप जाल्लेले लोक सुद्दां ताका सुद्दां स्खलन आसा, म्हळ्यार तो गुयवच्या शकतात. सुकृत आहे तो भोगिती, सुकृत सरताच ढकलून देती. आपण देवते असती जैसे तैसे. तांचे देव कायम असतात ती. जाल्यार आमच्यासल्यांक ते स्वरूप आनी तशिल्यांक भोगलें जाल्लें पुण्य भोगून खर्च जाता, खीण जाता. तर देवांक सुद्दां तो गुयवंका लागता पुण्य खर्च ना फुडें. तेन्ना तांकां स्वर्गान सुद्दां वचचें ना. आमकां कल जायी सायोज्य मुक्ती. म्हणून ही तिनी मुक्ती नासिवंत. एक मिनिट. तिनी मुक्ती नासिवंत, सायोज्य मुक्ती ते शाश्वत, तेही निरोपिजेल सावचित ऐका आता. ब्रह्मांड नासेल कल्पांती, पर्वतासहित जळेल क्षिती, तेव्हा अवघेच देव जाती मुक्ती कैच्यात येते. सगळे देव सुद्धा प्रलयांत वतले. हे दुसरे इवन ब्रह्मा विष्णू महेश हांगेल सुद्धा ते एक जातले परमात्म तत्वांतू. जाल्यार कल्ल व्हरता की सायोज्य मुक्ती मेळ त्या परम तत्वान जो एक जाला ते अचळ सायोज्य मुक्ती. तेव्हा निर्गुण परमात्मा निश्चळ, निर्गुण भक्ती तेही अचळ, सायोज्य मुक्ती ते केवळ जाणीजे ऐसी. निर्गुणी अनन्य असता तेणे होय सायोज्यता. सायोज्यता म्हणजे स्वरूपता, निर्गुण भक्ती. म्हळ्यार स्वरूप कोणागल मेळ्ळें, ह्या देवा स्वरूप मेळ्ळें, त्या देवा वार दिसच्या लागले अशी नाही. तरी निर्गुण जो परमात्मा आसा ताजें स्वरूप आमकां मेळ्ळें. ती निर्गुण भक्तीचे स्वरूप ताजी मेळटा ती. सगुण भक्ती ते चळे, निर्गुण भक्ती ते न चळे. हे अवघे प्रांजळ कळे सद्गुरु केलिया. श्रीराम इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे मुक्ती चतुष्टय नाम चतुर्थ दशके समास दशक. आज हांगा हो दशक समाप्त जालो. आज तुमकां दिसता आसतलें हें सगळें जाल्लें, इतली मुक्ती पावना पडे आमकां आनी कल्ल भरलें. दासबोध हांगाच एंड करया दो ना. क्लायमॅक्स गाणका म्हणटा ती, हें करका, हें सेव करका, तें सेव करका, तें कशी करका, गुरू कशी मेळोवंका, गुरूंग चरणान सेव कशी करका, कल्ल कोर हें कल्ल करका. ही साधना मुखार आस. आनी ताजे खातीर गुरू निश्चय म्हळ्यार दशक 5वा मंत्रांचा मुखालपंत आमी घेवया. जय श्रीराम.
जय जय रघुवीर समर्थ। नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः। अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कारू हे विवेचन फूल आम्ही देवाक चरणांचेर वावया. नमस्कार. सगुणी जय जय रघुवीर समर्थ. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. सर्व श्रोत्यांक नमस्कार. महादेव.